गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री पर्रीकार आनी सरकारांतले कांय मंत्री इस्पितळांनी उपचार चालू आसात. मंत्री आनी मुखेलमंत्री इस्पितळांत आशिल्ल्यान गोंयचें सरकार ढळमळीत जालां. गोंयचें प्रशासनय सुस्त आसा. तांकां जाप विचारपी कोण ना. कांय मंत्री गोंयांत आसात तांणी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर वावुरपाक जाय आसले. ते मंत्री मुखेलमंत्र्याची खुर्ची मेळोवपा खातीर वावुरतात. तांकां लोकांचें कांयच पडिल्लें ना असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली एल्विस गोम्सान केला. आम आदमी पार्टी म्हणटा की हो जो पॉलिटिकल ड्रामा चल्ला खूब दीस जाले, खूब म्हयने म्हणपाक हरकत ना. तर ह्या इतल्या दिसां भितर वॉट हॅज हॅपन्ड इज गव्हर्नन्स म्हणटा तें सामकें कलेप्स जालां. आतां तुमी जे ड्रामा करता दॅट इज ओके. तुमी कोणाक चीफ मिनिस्टर करतले, कोणाक इम्पोर्ट करतले. खरें म्हणजे इट इज व्हेरी सॅड अँड अनफॉर्च्युनेट दॅट BJP which is known to be a cadre based party, तांचो cadre आतां कितें जाला तो कळना, कित्याक दे आर नाव इन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग. बरें आसा, दॅट इज देअर इंटरनल मॅटर, वी वील से. बट आमकां आम आदमी पार्टीचो इतलोच कन्सर्न की कॉमन मॅन जो आसा तो सफर जाता. आतां हे चवथीच्या दिसांनी खबर आहा तुमकां की उदक म्हणटा तें नाच. एक थेंबो सुद्दां उदक लोकांक मेळोंक ना. चवथीच्या दिसांनी पावर सप्लाय सामको इरेटीक. कांय वाठारांनी पावरच ना. कशी चवथ मनोवपाची. लोकांचे हेल्थ, लोकांचे जॉब्स, लोकांचे एड्युकेशन, भुरग्यांचें एड्युकेशन हाजेर कांयच विचार चलना. आनी एक म्हणपाक हरकत ना की मिडलमॅन जे आसा ते सरकार चलयता आतां. मेकींग हे वायल द सन इज शायनींग ऑर सन इज सेटींग म्हणपाक हरकत ना. तर हे मिडलमॅन जे ठरयता तेंच जाता हांगा. जशें आतां हेरिटेज सुद्दां डिस्ट्रॉय करता हांगा चंद्रेश्वर. कोणाक पडोंक ना. कितें चल्लां हाजेर कांय कोणाक थाव लागना. म्हणून आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की तुमी कितलेय ड्रामा करा, कितेंय करा, पूण कॉमन मॅनाचो इंट्रस्ट सांबाळा. ही आम आदमी पार्टीची मागणी. दुसरें म्हणटा ते BJP आतां जे म्हणटाले की काँग्रेस इज हायकमांड कल्चर, उठले सुटले हायकमांडा कडेन चलता. आज तो फरक असो BJPन कांय दिसोंक ना. आमकां याद आसा की कोण दिग्विजय आनी कोण चनी तल्लाज आनी कोण चेल्ला कुमार आनी कोण मार्गरेट आल्वाज हांचेरूच सगळें अवलंबून सरकार चलयताले काँग्रेस. तर आज BJP त्याच परिस्थितीर पावल्या आनी दे आर बोथ टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन अशें आम आदमी पार्टी तांचेर आरोप करता. लोकांनी पळोवपाक जाय की तेंचो रायट सांबाळपी असो सरकारूय ना आनी ऑपोजिशनूय ना. म्हणटकीच ह्या इनस्टेबिलिटीन जर कितेंय जालें जाल्यार आतां लोकांन आपलो विचार करून ऑल्टरनेटीव फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तें लोकांन आपल्या नदरे मुखार हाडपाक जाय. ही आज गोंयांक गरज. नाजाल्यार गोंय आतां सोंपलेलेंच आहा. तें आनीक सोंपचे पयलीं लोकांनी हें चिंतपाक जाय. ऑल्टरनेटीव फॉर्म्स ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तें लायक आम आदमी पार्टी गव्हर्नन्स इन दिल्ली. गोंयांत गोंयकार गोंयकारपण म्हूण बडायो मारपी गोवा फॉरवर्ड पक्षान आपली तत्वां आतां भाजपाच्या दावणीक बांदल्यात. गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाचे सोडून भाजप पक्षा कडेन लोटांगणां घालता असो आरोप आपाचो प्रदीप पाडगांवकारान केला. काल 2 दिसांक हो जो ड्रामा जाला, नाटक जाला, तातूंत MG पार्टीन आपूण आपल्या आमदारांक घेवन दाखोवन दिलें गोंयकारांक की आमची पार्टी, आमचो पक्ष हे मर्जूय करचो ना BJP कडेन वा आमचो खंयचो आमदारूय फुटचो ना. तांचे सगळे आमदार बसलेले. फुडें कितें घडटलें आमी नकळो. राजकारणांत खंय खूब कितें घडटा. पूण जो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमची रिजनल पार्टी म्हणटालो, आमी कोणा फुडें तकली सकयल बागयना म्हणटालो, आमकां हायकमांडाची गरज ना, आमचे हायकमांड आमी म्हणटालो, हो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आयज RSS आनी BJPच्या लिडरां फुडें सबसे लोटांगण कित्याक घालता? फक्त आपल्यो कदेली सांबाळपाक काय आपल्याक आनीक भितर प्रमोशनां मेळपाक? हें गोंयकारांक गोवा फॉरवर्डान पयलीं सांगचें. ज्या मुद्द्याचेर ते निवडून आयिल्ले, मुद्दे झगडटाले, एसेंब्लीन दाखयताले की आमी रिवर नॅशनलायजेशन जावंक दिवचें ना, कोल पयस करतले, कोळसो हाडूंक दिवचे ना, अशे कितलेशेच गोंयकारांचे प्रश्न घेवन ते झगडटाले एसेंब्लीन. आनी मागीर एका राती भितर BJPक तेंको दिवन आपली मंत्रीपदां तिगांनी मेळोवन स्वार्थ सादलो. त्या गोंयकारांक आयज ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान जाप दिवपाची गरज आसा.